हेरांनी कितेंय बरें जातना आमकां पळोवंक जायना, हेरांची उदार घेतली आमकां पळोवंक जायना, हेरांनी तें करतना आमी आनी एक ताका ऑपोजीट रावन ताका आनी बिजनेस करता ताच्या बदलाक दोगांनी सांगाता केल्लें जाल्यार कितें बरें आसलें. कितले चपटी हांवें हें चिंतप पाटयिल्लें आसा. आमी चड जावन आमची कॅथोलिकां इस्कालां पयल्या आराम करता आसतना हांवें एक इस्काल आराम केलें आनी एक कॉंग्रिगेशनान येवन म्हज्या रावन इल्लें पयस इस्काल आराम केलें जाल्यार हांव कितें करता, म्हज्या भुरग्यांक खंय ओडता काय, म्हज्या भुरग्यांक खंय व्हरता काय म्हणलें एक चिंतप. तें चिंतप पयलें तितलें नातलें. आज इतलें तें चिंतप वाडलां की जायत्या जाणांक इनसेक्युरिटी जाल्ली. अशें आसता तुमकां एक सन्वेश दिता. आमी एक इस्काल आराम केलें आनी त्या इस्कालाक जायते भुरगे येताले सेंट्रल सिलेबस म्हणून. आनी एक याजाक म्हाका म्हणा लागलो, फादर तुमी तुमचे इस्कालची एडवर्टायजमेंट हांगा करूंक जायना. नाका म्हळ्यार आमी एडवर्टायजमेंट करिना, आमी तुमकां कांयच दिना, आमची भुरगीं आमच्या इस्कालाक एडवर्टायजमेंट. पूण त्या वेळार तांकां हांवें एक सांगलें, फादर हें उतर एक याजाक जावन इगज मात कल जाल्लो हांव आयकतां, पूण हें तें उतर फाल्यां सकाळीं आनी एकलो इता धर्मासो येवन तुमच्या गेटीच्या भायरच जागो काडून आनी एक इस्काल घालीत जाल्यार तुमी ताका कांयच करच्या बरें ना आनी तुमी त्या तुमच्या इस्कालच्या दार धांपून पडत जाय. पूण कित्याक म्हळ्यार थोडे आमी चिंतना आमकां मोसोर कोणेंय सांगून दिला जावं की पुरो. म्हणूंक लागलो म्हाका कांय ना, पूण थोडीं सांगतालीं, थोडीं सांगून दी, सांगिल्ल्या बरें आमी कांय तांणी सांगिल्लें बरें आयकचें म्हण कांय गरज ना. पूण आमचे इस्कालची पब्लिसिटी आमचे भुरगीं करतात ताका कांयच उणें ना म्हूण सांगलां. हांवें ताचे विरोध तद्विरोध जावन तर्क करूंक वयचें न्हय. पूण वास्तवीक तरान आमी पळयलें जाल्यार आमी आज सांगाता मेळोन ताचें इस्काल जावं दी, हाचें इस्काल जावं कोणाचें इस्काल, देवाचें काम तें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या सगळ्यांच्या वेळा परत तुमकां व्हरतो स्वागत हांव मागता. आमी सांगाता मेळटा आसतना हर एक बरी देवाच्या उतराचेर आमकां ते व्हरती पातयणी आनी तें देवाचें उतर सारकें आमी समजून घेतलें जाल्यार हर एक उतर आमकां आमच्या जिविताच्या वाटेक बऱ्या तरान व्हरोन पळयता. आज जॅकोबाच्या पत्रांतलें देवाचें उतर आमी आयकुया आनी तें आमकां खंयच्या तरान मुखारसून व्हरोंक जाय जाल्यार कृपा दिता म्हणलें आमी पळोवया. जॅकोबाचें पत्र 4 अध्याय 11 वळ आमकां अशें म्हणटा, भाव भयणीनो एकामेकाचेर आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता आनी नियमशास्त्राची तो जडती करता. पूण नियमशास्त्राची तूं जडती करताय जाल्यार नियमशास्त्र पाळिनाय. बघा नियमशास्त्राची तूं न्याय नीत करताय. तरी पूण नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी न्याय नीत करचें देवान ताका नाश करूंक सांगता, बाचाव करूंक सांगता. पूण तुज्या पेल्याची नीत करूंक तूं कोण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जायते फुडें आमी आमच्या जिवनांत बरें करी जाय, बरें आसा जाय, देवाचे उपादेश आमी पाळीत जाय आनी ते क्रिस्त 2 तरांनी आमच्या मुखार दवरता. पयलो तो म्हणटा तुज्या एका निजा देवाक तुज्या आत्म्यांतावन, तुज्या काळजांतावन, तुज्या मनांतावन, तुज्या जिवितांतावन, हर एका तुज्या जिवनांत तुवें तसो मोग करूंक जाय. आनी दुसरो त्याच प्रमाणे इक्वलंट म्हणटा आमी. पयलो उपादेश कसो इक्वलंट की तसोच तो दुसरो उपादेश इक्वलंट जावन आसा. कित्याक की म्हळ्यार तो दुसरो उपादेश देवा विणे ना, देवान रचलेल्या रचनेचो, देवान रचलेल्या आपल्याच सुरपान आनी सारक्यान रचलो मनशा सैब मनशाक तासो तुवें पेल्यासोय मोग करूंक जाय. तुजो केल्ल्या बरी, तुज्या देवाचो केल्ल्या बरी त्या पेल्याचो मोग तुवें करूंक जाय. आनी तसलो मोग आज आमचे थंय उपजलो जाल्यार आमी संतुश्ट. कित्याक तें जावन आसा देवाचें योजन. आनी आमच्या जिवनांत what is the ultimate goal is to love God and love the humans. हे आमकां कळीत जालें जाल्यार
आमी संपोवन तरान देवाच्या वर्ता जिवनांत वांटेली जातले जे कशें आमी देवाचो मोग करता तेच प्रमाणे आमी पेल्या सोय मोग केलो जाल्यार कितलें बरें आसलें. पूण कितें जाता की म्हळ्यार आमचे थंय हेरांक पळयत आसतना सगळ्यांचे मनोभाव एकत्रीत आसना. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना. आमी देवाचो अनुभव जाता जावंक पुरो त्या देखून देवाचो मोग करूंक आमकां सुलाभ म्हूण आमी चिंता. पूण पेल्याचो मोग करता आसतना म्हजो पेलो त्या पेल्याचे वयर म्हाका कितलो मोग आसा. त्या पेल्याक हांव पळयत आसतना त्या पेल्या थंय बरेंत पळयता की ह्या त्या एकल्या थंय दोगां थंय पळोवंक पुरो सगळ्यो पेल्या थंय एका तराची दिश्ट म्हजी आसा की जायते पटी ना म्हाकाच्या न्हू. कित्याक की म्हळ्यार आमी हेरांचे उदारगत पळोवन चड आमचे थंय मोसरूप जाता. त्या देखून बायबल म्हणटा जो कोण मोसोर करता ताची सगळी कूड तो पिडेक वळाक करता. ताची सगळी कूड पिडेक वळाक करता. कित्याक मोसरा वखद ना म्हणटात मलगाडी. केदाळ तुमी कांय सांगलें जाल्यार ती म्हणटा मोसरा वखद ना त्या देखून ताका चोण सोडा म्हणटात. आनी हाचो अर्थ इतलोच आमकां हेरांचें बरेंपण पळोवंक हेरांचें बरेंपण वर्णन करूंक त्या बरेंपणांत वांटेली जावंक कळीत ना. त्या देखून आमी कितें करता मोसोर करता. त्या देखून आमच्या थंय मोसोर आसल्या देखून हेरांचो मोग करूंक आमकां एक आडकाळी बरी जावन आसा. एक आडकाळ जावन आसा. कितलोय बरो तूं जा पूण तुज्या थंय त्या पेल्याचो मोग खंयच्या तरान सम्यान सांगल्लो त्या प्रमाणे करूंक तुका कळीत ना जाल्यार मोसोर रिगतात. आनी मोसोर कित्याक हेरांनी बरें जाल्लें पळोवंक जायनासतना आमचे थंय मोसोर येवंचो. जायते जाणां म्हणटात येवन फादर म्हाका जाय तो मोसोर जाता. आय फील वेरी जेलस. हें कॉमन जावन गेलां. त्या देखून आमचे थंय खरो संतोश भोगूंक आमकां जायते कश्ट मारतात. आज आमी पळयलें जाल्यार तेच परण्याचल्यांत उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयता 4 अध्याय 10वी वळू कायन आपल्या भावा आबेलाची खुनी करता. एकच कारण दुसरें कांयच आबेलान ताका कांयच वायट करूं ना. एकच कारण आबेलान समर्पीत केल्ली काणीक देवाक चड मेस्वली. हाका कांय उणें जावं ना एक्चुली कांयनाक. पूण ताचे थंय आसलो तो मोसराचो सैब उक्तो जावन तो म्हणटा ताची काणीक तो मेस्वलो जाल्यार म्हजी काणीक उण्या तरान तो मेस्वलो. ताची चड तरां मेस्वलो. आनी तें ताका इतलो क्रोधाक हाडटा की तो आपल्या भावा आबेलाची खुनी करता. उपरांत देव ताका आपण म्हणटा खंय आसा तुजो भाव. तो म्हणटा म्हज्या भावाचो राखवले गे हांव. पळया दारुणाय मोसर आसतना दारुणाय भरतात. कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळे म्हणचे आसलें जेलसी इज लायक कॅन्सर. ते केदां तुज्या कुडींत उपजता म्हण सांगूं येना. उपजनूच आसता आनी ताची वाडावळ जावनूच आसता. चड फावटी आमी कॅन्सर पिड्याक गूण करच्या खातीर किमो दिता. नानंतरची इंजेक्शन आसात आनी रेडिएशन आसा. असं सगळें आसल्यार एकनातलें एक कडेन ते कॅन्सराची काणां उपजतात. त्याच प्रमाणे मोसोर आमी कितलोय दामून धरून वरांक कळीत नासल्या बरी तो आमी तांच्या वयर उसारता तरी तो मोसोर आमचे सगळे कुडींत वी काडिल्ल्या बरी. त्या देखून हेरांनी कितेंय बरें जातना आमकां पळोवंक जायना. हेरांची उदारगती जातना आमकां पळोवंक जायना. हेरांनी तें करतना आमी आनी एक ताका ऑपोजीट रावन ताका आनी एक बिजनेस करता. ताच्या बदलाक दोगांनी सांगाता केल्लें जाल्यार कितें बरें आसलें. कितलेच फावटी हांवें चिंता पाटयिल्लें आसा. आमी चड जावन आमची कॅथोलिकां इस्कालां पयल्या आराम करता आसतना हांवें एक इस्काल आराम केलें आनी एक कॉंग्रिगेशनान येवन म्हज्या रावन इल्लें पयस इस्काल आराम केलें जाल्यार हांव कितें करता म्हज्या भुरग्यांक खंय व्हरता काय म्हणलें एक चिंतप. तें चिंतप पयलें तितलें नातलें. आज इतलें तें चिंतप वाडलां की जायत्या जाणांक इनसेक्युरिटी जाल्ली. अशें आसता तुमकां एक सन्यास दिता. आमी एक इस्काल आराम केलें
आनी त्या इस्कॉलाक जायते भुरगे येताले सेंट्रल सिलेबस म्हणून. आनी एक याजाक म्हाका म्हणा लागलो, फादर तुमी तुमचे इस्कॉलची एडवर्टायजमेंट हांगा करूंक जायना. नाका म्हळ्यार आमी एडवर्टायजमेंट करिना, आमी तुमकां कांयच दिना, आमची भुरगीं तर आमची इस्कॉलाक एडवर्टायजमेंट. पूण त्या वेळार तांकां हांवें एक सांगलें, फादर हें उतर एक याजाक जावन इगज मात कल जाल्लो हांव आयकतां, पूण हें तें उतर फाल्यां सकाळीं आनी एकलो इता धर्माचो येवन तुमच्या गेटीच्या भायरच जागो काडून आनी एक इस्कॉल घालीत जाल्यार तुमी ताका कांयच करच्या बरें ना आनी तुमी ते तुमच्या इस्कॉलचे दार धांपून पडत जाय. पूण कित्याक म्हळ्यार तडफडी आमी चिंतिना आमकां मोसोर कोणेंय सांगून दिला जावं की पुरो. म्हणूंक लागलो म्हाका कांय ना, पूण थोडीं सांगतालीं थोडीं सांगून दी, सांगिल्ल्या बरें आमी कांय तांणी सांगिल्लें बरें आयकचें म्हण कांय गरज ना. पूण आमचे इस्कॉलची पब्लिसिटी आमचे भुरगींत करतात ताका कांयच उणें ना म्हूण सांगलां. हांवें ताचे विरोध तद्विरोध जावन तर्क करूंक वयचें न्हय, पूण वास्तवीक तरान आमी पळयलें जाल्यार आमी आज सांगाता मेळोन ताचे इस्कॉल जावं दी हाचे इस्कॉल जावं कोणाचें इस्कॉल देवाचें काम तें सांग पुरो. हांवें कपुजीन ह्या जाग जावन विन्सेन्शन ह्या जागासर पडटा त्या पडटांत वचोन डिवायन रिट्रीट सेंटरांत म्हजें मिसांव केलें जाल्यार तें कोणाचें मिसांव? सोम्याचें मिसांव. तें बरेंपण जालें जाल्यार सोम्याच्या द्वारी तें बरेंपण जालां. आनी त्या द्वारी तो विन्सेन्शन हो जेज्युईट हो कार्मेलीत हो कापुजीन हो डॉमिनिकान आनी हो रिडम्पटरिस्ट म्हण आमी आमचेंतल्याक केलां जावंक पुरो, पूण आमी सांगाता येवन एक जावन जियेत आसतना जायते अभिवृद्धी जाता. हें आमच्या लायकपणांत आमकां भोव गरजेचें जावन आसा. त्या देखून मुखेलपण घेता आसतना मजेंत जाय हांवें सांगलें जाय त्या प्रमाणे सगळ्यांक कशें बरें जाता तें जाय सगळ्यांक बरें जावचें. त्या देखून आमी केदाळ म्हणटा सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु. हें कोटेशन आसा मात्र हें संस्कृत कोटेशन सर्वे जनः सुखिनो भवन्तु सगळ्यांनी बरेपणांत आसा जाय. पूण आमी आज कितलीं जाणां आसा त्या कितें हांव केदाळ सांगतालो आमीत आमची इस्कॉलां या आमचे संस्थे लागीं करून दवरले जाल्यार आनी एकामेकाक सांगात दिवन ओके म्हजें एका सिलेबसाचें जावं करून स्टेट सिलेबसाचें, तुजें जावन आसा CBSEचें, तुजें जावन आसा ICSEचें, अशें नानंत तरेचे सिलेबसाची इस्कॉलां आमकां लागीं आसलीं जाल्यार आज आमची गटाय कितली आसतात. आज आमी पळयता हेर कित्याक आमचे शिकल्यात तुका शिकोवंक जावना, तुवें करूंक जावना. ते फकत ह्या जाकांनी धार्मिकांनी करीचें म्हण कांय गरज ना. सगळ्या आमच्या इगजमातेच्या हर एकल्यांनी मेळोन करयेचें आसलें. तसलीं योजना आमी मुखारसून हाडूंक जाय. आनी तसलीं योजना हाडटा आसतना आमकां आडखळ जाता मोसोर. तो बरें करता, हें बरें करता, हें बरें पळयता, तेंच जाल्लें कांय ना. तें कांय नाक मोसोर जालो आपल्या भावा थंय. आपलो ल्हानसो भाव ताका बऱ्या तरान ताणें सांबाळचें आसलें. एकादो ल्हान भावाची ताणें वर्त्या तरान काणीक मानून घेतली जाल्यार ताणें चिंतिचें आसलें बरें जालें म्हज्या धाकट्या भावाची काणीक मानून घेतली देवान, म्हजे की चड तरां मानून घेतली. हें बघप आमचें थंय नातिल्ल्या देखून आज मेळिल्ल्या कडेन आमी हेरांची झडती करता, हेरांची निंदा करता, हेरां वयर नाका जाल्यार अपराध मांडटा. कितलोय अपराध तो करूं दी, अपराध केलो म्हणून आमी ताका सपोर्ट करचो न्हय, पूण तो अपराध वयर उखलून धरच्या बदलाक ताचे लागीं वचोन बऱ्या तरान संधान कर. ताणें तो अपराध कोणा थंय आदारता ताका या कितेंय ते समय ताणें चुकोवच्या बरी आमी करी जाय. शिवाय त्या प्रमाणे आमी व्हरून ताचे वयर मोसोर बगून ताका कशें म्हणे सकयल घाली जाय म्हूण पळोवन आमी रावचें न्हय. त्या देखून आज आमच्या बिझनेस सॅक्टरान आमी पळयलें जाल्यार जायतीं जाणां आमकां तो नाका तो क्रिस्तांव बरें करिना जाल्यार तुज्या बरेपणान ताका तूं बरें कर, ताका काण घे, तागेली बुधबाळ सांग. आयकना जाल्यार मागीर पळय कोणी आयकना म्हणटा तशें कांय ना. अस्ते की अंकुश घालून बागू येतात काय तशें ते हरयेका की बागोवं जाता. पूण आमी मोवाळ्यांत बरेपणांत आमी केलें जाल्यार कितलें पुरबाय जातालें. तेच प्रमाणे तुमी पळयतात त्याच पोरण्या सल्ल्यांत झुजेक कितें केलें जावन आसा.
जुजे सगळे बापायकी ल्हानसो ताचेर मसर जालो. बापायक ताका बरो करता कोण ना, बापाय ताका आस्त दिता कोण ना, तें दिता कोण ना, हें दिता कोण ना म्हणून मसर जालो. आनी मसर जावन कितें केलें ताणें? ताका व्हरून विकलें. पूण देवाची मांडावळ दुसरीच जावन आसली. त्या देखून दुकोळ येता आसतना ते आपल्या भावांक सगळ्यांक आपण हाड म्हणा लागलो. आनी ताका सगळ्यांक आपण हाड त्या प्रमाणे ताणें ताका सांबाळलें जावन आसा. मगेचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी बरेंपण करता आसतना आमचें तें आशिल्लें उणेपण आमी संपोवन तरा नाश करून घेता. त्या देखून म्हजें थंय उणेपण आसा, म्हजें तें सारकें ना, हें सारकें ना म्हूण बगून आमी ताच्या विशयान उलोवच्या बदलाक आमी आमचें बरेंपण कितलें करूंक जाता तितलें करीत जाय. हाका सिंपल स्ट्रॅटेजी अशें, तुजें थंय जायतें वायट आसा तें वायट तुवें काडून उडयचें जाल्यार वायटाक कॉन्सन्ट्रेट केल्यार जायना. एका ग्लासांत काळें उदक आसा तें तुका धवें करीत जाय तर तें परतून किरेल्यार जायना, किरेल्यार आनीक काळें जाता. कित्याक ताचें तें असलें काळीं कणां तीं उडटात आनी सगळ्यांक काळ्यात. ताच्या बदलाक ह्या काळ्या उदकाच्या ग्लासाक बरें उदक तुवें घालें जाल्यार घाल जाता आसतना तीं काळीं कणां सगळीं भायर गेल्या उपरांत उदक नितळ जाता. तातूंत आमी आमच्या जिवनांत हें समजोवन घेवंक जाय. आमचें तें आसलें उणेपणा वयर कॉन्सन्ट्रेट करन तें आमी बरें करता म्हळ्यार जायना. ताच्या बदलाक आनी एक लायन, आमची पॉजिटीव लायन वयर व्हरत जाय. ऑटोमॅटिकली ह्या सायडीचें उदक वयर वता आसतना ह्या सायडीचें उदक सकयल येजयत पडटा. दॅट इज द रूल. त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत मसर बगच्या बदलाक बरेंपण बगत जाय. मसर करन आमी हेरांक दोगो दिवचें न्ही, हेरांच्या जिवनांत आमी खेळचें न्ही, हेरांच्या जिवान आमी पिड्यार करचें न्ही. जायत्या जाणांक आज तो मसर आशिल्ल्या देखून कितें जालां, आमची अभिवृद्धी जायना आनी एकल्याची अभिवृद्धी जावंक आमी सोडिना. हें आमच्या मोतीन गेलां जावंक बरो. हो मनीस काम करिना, हो कॅथॉलीक क्रिस्तांव, हो कोंकणी क्रिस्तांव, हाका आमी काम दिवन वचो, तें म्हणटात म्हज्या कडेन. ना, तें म्हणचें तशें सांगनाकात. ताचे बदला आतां घेया, जावंक बरी लोणवो, जावंक बरें कितें तेचें थंय उणेपण आसा, सारकें करूंक जाता. मस्त रितीन सारकें करूंक जाता. एका भुरग्याक तो बरो बिहेव करिना म्हूण आमी काडून उडयलें जाल्यार तो आनीक ताची केज वस्ट जाता. मस्त ताचें बिहेवियर वायट आसा तर तेन्ना आमी काडीत जाय, पूण अशें आमी केलें जाल्यार वायट काडीत जाय म्हूण कांय गरज ना. तर आमी आमचें तें आसलो मसर कसो काडून उडोवचो, हाका 4 रितीची विधानां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मातसो स्वाभावीक म्हूण आमी सांगता, स्वाभावीक जायचें म्हूण कांय गरज ना. तें सगळें तर बरें करचें स्वाभावीक कित्याक बरें करनात? हर एकल्याचो स्वभाव बरें करचो, देवाचो स्वभाव बरें करचो, सौम्याचो स्वभाव बरें करचो, तर ताच्या बरें आसल्या सुरपान आनी सारक्यान रचयल्या मनशाचो स्वभाव बरो करचो, तर आज कित्याक तितलें बरेंपण दिसून येना? आमी थोडे कितें करता, नेगेटिवाक मोर एम्फसायज करता, ताका वत्तू चड दिता. त्या देखून आमचें थंय नेगेटीव दिसून येता. एकल्या पळयल्यार एकल्या जायना. त्या देखून आज आमी म्हणटा आमचें थंय एकवट ना. कोणें हाडचो एकवट? आमी सांगात हें जाय, एकवट ना म्हूण बसचें न्ही, एकवटांत आमी जियोंक शिकत जाय. आनी तो जावन आसा सौम्याचें उतर, जो हांव जेवण जाला, म्हजे थंय तुमी एक जावन रावा, म्हजे थंय तुमी एक जावन रावल्यात तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतले. कित्याक जरीचें उदक तो सोमी आमचेर वत्ता आनी तशें आमी वत्ता आसतना एका क्रिस्ताचे आमी जाल्या तर त्या क्रिस्ताचे भुरगे आमी तसो मोग करता तर कशें आमी एकामेकाचो मोग करिनासतना रावता, कशें आमी त्या प्रमाणे जियेता. आमच्या दोळ्यांक दिसच्या मनीस तुमकां दुस्मान. खरें आमी क्रिस्तांव जिवना विशयान चिंतलें जाल्यार एका क्रिस्ती भावार्थ्याक फकत ताची भाव आनी भयणी मात्र आसात. हर एकली ताका मेळिल्ली सगळीं ताची भाव आनी भयणी शिवाय ताका दुस्मान म्हणलो आसोंक नजो. कित्याक आमकां दुस्मान म्हूण कशें आसोंक जाता? मोग करा म्हूण सांगला सोम्यान, मोग करा एकामेकाचो, हांवें तुमचो केल्ल्या तसो. तर ताणें आमचो इतल्या पुरबाय तरान सॅक्रिफायस करन मोग करता आसतना आमी त्या
एकामेकाचो ह्या म्हज्या भाव भयणीचो सगळ्यांचो हांव मोग करिना तर कितें फायदो. थोडे जाण येवन म्हणटात तुमकां ताची वळख आसा, तो व्हडलो मनीस, तो धाकटो मनीस. हांव म्हळें म्हाका वळख सगळ्यांची आसा, कोण व्हडलो कोण धाकटो म्हण म्हाका कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार नांव विचारन, तुजें काम विचारन, तुजें उत्पत्ती विचारन, तुजें व्हडपण विचारन म्हाका कांय जावंक ना. ते दळ हांव कितें करतां, एका मनशाक वयर उखलून धरता आनी एका मनशाक सकयल करता. ताच्या बदलाक हर एकलोय तो आयिल्लो म्हजो, हर एकलें तें आयिल्लें म्हजें जावंक पुरो. ताचें स्टेटस डिफरंट आसूंक पुरो, ताच्या अभिवृद्धीची फातां डिफरंट आसूंक पुरो, ताचो वांटो डिफरंट आसूंक पुरो, पूण म्हज्या मुखार येता आसतना म्हाका देवाचो भुरगो आनी देवाचें भुरगें हें आमकां जायते जाणां करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय स्वार्थ आहा पळय, तो स्वार्थ बारी आमकां दोशी करता, बारी आमचे जिवान पिडार करता. त्या देखून कोणाय फाटल्यान आमी वचून स्वार्थांत ताका अब्यूज करूंक या ताचे लुटूंक आमी वेचे न्हय. आमी हर एकल्या थंय तसलो मोग दाखय जाय. त्या देखून वो तसो हें अशें हाचे कडेन आमी गेल्यार म्हाका हें जातालें, तर कितें आमी दुरुपयोग करून घेता आमचे रिलेशनशीप, आमचो संबंद सगळो दुरुपयोग करता. सोम्याच्या जिवनान पळयलें जाल्यार सोम्यान खंय ताचो संबंद दुरुपयोग करूं ना. हर एकल्या लागीं तो गेलो, खंय वायट आसा खंय खोटेपण आसा, तो म्हणा लागलो हें वायट हें बरें न्हय, थंयच म्हणा लागलो. आनी हर एकल्या थंय ताची दिश्ट ताणें सरयली, ताका तो वो म्हण कांय नातिलें. त्या देखून कोण येवन कानान नगर स्त्री येवं दी, रोमान शताधिपती येवं दी, इतल्यान जायरास येवं दी, या कोणी जुदे येवं दी, पारिज येवं दी, सादूस येवं दी, शास्त्री येवं दी, ताका कांय डिफरंट नातलें. असली दिश्ट आमी करून घेवंक जाय. आनी असली दिश्ट आमी करून घेता आसतना आमचें जिवन इतल्या पुरबायेचें जातालें, संतोशाचें जातालें. कोणाय थंय तुका एक तो राग हगे मोसोर तें आसचें ना. ताच्या बदलाक तुजे थंय बरो संबंद त्या भुरग्यांक पळयता आसतना जावंक पुरो तुजे भाव आनी भयणी, सगळीं आमची भाव आनी भयणी. त्या खातीर सोम्यान माथ्यावच्या वांजलांत म्हणलें उतरां थोड्या दिसा पयलीं आमी आयकलें, कोण तो म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, कोण जो कोण देवाची खुशी करता तो मात्र. त्या देखून देवाची खुशी असो की हर एकल्या की आमी बऱ्या तरान सांबाळूंक जाय, हर एकल्या बऱ्या तरान मोग करूंक जाय, हर एकल्या थंय म्हजो संबंद बऱ्या तरान आसूंक जाय. त्या देखून आमच्या दैवीक रे तिरुमंदिरा येवं दी, या पाद्रीपेच्या नव्यानाक येवं दी, या सनातनच्या नव्यानाक येवं दी, या खंय हांव गेल्लो जाल्यार म्हाका सगळे जाण एकूच तरान पळोवंक देवान म्हाका आपोवणें दिलां. तें आपोवणें जायत्या मटाक हांव जियोंक प्रयत्न करना आसा. कित्याक सोम्यान केल्ल्या कामांनी आमी मेतेर जावंक जाय. त्या देखून आमच्या थंय मोसोर आमी तो काण उडयचे जाल्यार कितें करीत जाय, एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड म्हणटा आमी. एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड, एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड म्हळ्यार म्हजें थंय तें उदारपण हांवें रचोवंक जाय. आनी अशें उदारपण रचता आसतना हर एकल्या की बऱ्या तरान जियोंक आमी आदार दिता. हर एकल्याक आमी बऱ्या तरान वयर येवंक आदार दिता. सिसाबाईकी पळयात तुमी, पयलें तांची विंचवण केल्या दळा थोडे म्हणा लागले म्हाका उजव्या हाताय जेबदे अशें पळय म्हाका उजव्या कडेन दाळ बसों जाय. आनी एकलो म्हणा लागलो म्हाका व्हडलो एक मंत्री जाता हांव जाता कोण ना म्हूण. तांचे थंय भितर एक स्वार्थ आसलो. पूण केन्ना पवित्र आत्मो तांचे थंय देवलो ताचे उपरांत तांचे थंय तो स्वार्थ दिसून येना. कित्याक म्हळ्यार हर एकलोय ते सोम्या खातीर वावुरले, सोम्याचे मिसांव तांणी मुखार सून व्हेलें. आनी अशें आसतना आमच्या जिवनांत एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड आमी पयलें चिंतूंक जाय. देवान म्हाका ह्या संवसारांत हाडूंक नातलें जाल्यार हांव खंय आसतलो. देवान आज म्हाका हांगा रावन हे देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका ती परवानगी नातिल्ली तर दिवं नातली तर हांव खंय आसलो. देवान म्हाका तसलें एक आपोवणें दिवं नातलें तर हांव खंय आसलो. हर एकल्याच्या जिवनांत कितलें बरेंपण देव करता, हर एक बरें करता, हर एक बरें करता. आमकां मात्र तें थोडे फावटी म्हाका कित्याक अशें केलें, म्हाका मात्र कित्याक, तें जाल्यार परतून जलसी जलसी तेंत जाल्लें न्हय. सगळे बरें सांगत आसतना लुसिफराक हांवें देव बरें जाय जाय, हांवें देव बरें, तो मात्र कित्याक जलसी मोसोर, ताका मात कित्याक ती जाणवाय. आतां आनी यो म्हणा लागली ताणें मात्र की ताका मात कितें कळचें, आमकांय कळोंक जाय, आमकांय चडतीक जाणवा येवंक जाय. फारिजेव सोम्याचें उतर आयकोन, सोम्याचें उतर सत म्हूण तांकां कळीत आसलें, सोम्याचें उतर
न्याय नितीन असं म्हण तांकां कळीत आसलें जाल्यार ताचेर मसरान ते भरले कित्याक तांची वायट कामां ते करूंक तांकां आडखळ जाताली सोम्याचें उतर आनी सोम्याची न्यायनीत आयकल्लो हांचे वायट सोंसून व्हरूंक तयार नासलो ह्या खातीर सोम्याक लगड काडन तांणी कितें जिवंक चिंतलां तांणी कितें तें तांचे न्यायनीत करूंक चिंतलां ते वायट न्यायनीत तांणी मुखारसून व्हरूंक सोम्याक एक कांटो म्हूण तांणी चिंतलें ते सोम्याक काडन ताणें उडोवचे खातीर ताका कुर्सार मारलें ना तर आमचो सोमी कुर्सा मरची गरज नासली पूण ताच्या कुर्सा मरना देखून आमकां जाल्लो लाभ कितें म्हळ्यार आमचे हर एकल्याचें सल्वसांव जालें एकल्या दोगांचें न्ही हर एकल्याचें आज सुखी करता आसतना आमी कितें मिस्टेक करता आसतना आमचें सल्वसांव जावच्याक आमी परत सोम्या कडेन मागता कुमसारेक वेता बोवा परबाच्या सक्रामेंतांत आमी वांटेली जाता आनी अशें जाता आसतना सोमींत आमकां सांबाळटा एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड दुसरें एक्सेप्ट द जेलसी तुका मोसोर जाता एक्सेप्ट कर ना 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 म्हाका मोसोर ना थोड्यांक मोसोर सिरांनी सोरो नासता खंय तांचे लोव्यान ते मोसोर आसा म्हणटात थोडे आनी असल्यांक विचारल्यार कित्या बाबा असो मोसोर हा म्हाका मोसोर ना बा एक्सेप्ट इट वय जाता म्हाका थोडीं बऱ्या तरान सांगतात फादर कोणें इल्लें बरें जालें जाल्यार म्हाका भारी मोसोर जाता म्हाका कितें जाता एक मुयो सरल्या बरी जाता आंगार वय थोडे जाता मुयो सरल्या बरी मोसोर म्हळ्यार तसो म्हणटात न्ही थोडे म्हजे माय म्हणटाली गेताले मोसोर गिजी 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 जाता म्हणटात म्हळ्यार तांकां पळय लक्षण तो मोसोर तांच्या थंय येवचो आनी अशें आयिल्लें देखून म्हजें बरेंपण जायना त्या देखून एक्सेप्ट दॅट थिंग वॉट एवर एज तुजे थंय आसा जाल्यार तुका तो मोसोर आसा जाल्यार एक्सेप्ट दॅट इज द बेस्ट पॉलिसी आनी हेरांतून एक्सपेक्ट करच्या बदलाक एक्सेप्ट कर जालें वय म्हजें थंय आसा ओपन घे ऑटोमॅटिकली दॅट इज द हिलींग प्रोसेस तुवें केन्ना एक्सेप्ट केलें थंयच हिलींग प्रोसेस स्टार्ट जाता आनी तो मोसोर काडून उडोवंक तुका जाता तिसरें द गिफ्ट्स वॉट अदर्स हॅव इज ए बोनान्जा फॉर मी दुसऱ्यांक जायती देणी दिल्यांत दुसऱ्यांक जायती टॅलंटां दिल्यांत दुसऱ्यांक जायतें बरेंपण देवान केलां हें सगळें तुका एक इनाम म्हूण चिंत दॅट इज अ बोनान्जा फॉर यू आमच्या कुटुंबांत सगळे कुटुंब मोडलें कुटुंब सांगात हाडटा आसतना त्या कुटुंबांत थोडे जाण बऱ्या कामार आसात जावंक पुरो थोडे जाण बरे एग्रिकल्चरिस्ट आसात जावंक पुरो थोडे जाण परिस्थिती बरी जावना नासतना रावंक पुरो थोडे जाण पिडा आसा जावंक पुरो सगळे आमी समजोन घेवन एक कुटुंब म्हणून तांच्या थंय आसलें बरेंपण आमी वर्णून घेतलें जाल्यार ती एक आमकां इनाम म्हूण आमी घेवंक जाय त्या देखून कुटुंबां सांगत येता आसतना आज बारी उणें जालां येतात एक दोन वेळ आनी पुरो जाणी बिजीत खंयच्यान बिजी कित्याक वागत बिजी 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 म्हूण आमी लोकांच्या उदारगते खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर आमचो थोडो वेळ विनियोग करी जाय कित्याक सोम्यान तो आमकां दिला एक थोडो तो आमकां दिनातलो जाल्यार जायतीं तरणाटीं ल्हान भुरगीं कितले जाणां मरण पावल्यान हय मू आज आनी हांव आनी तुमी जिवंत आसा तर आमकां कितलो एक्स्ट्रा टायम देवान दिला तो टायम आमी घेवन हेरांक एक इनाम म्हूण आमी चिंता आसतना आमकां जायतें बरेंपण जाता आमचे थंय मसराची तीं पाळां संपूर्ण तरान काडून उडोवंक आमकां जाता चवथें आमी पळयलें जाल्यार हेरां थंय आसले बरे गूण हांवें उखोवन धरीत जाय बरेंपण हांवें उखोवन धरीत जाय तेन्ना कितें जातालें म्हळ्यार नेगेटीव तांचे थंय मात्र उणें पळोवचें न्ही म्हजें थंय तें नेगेटीव उणें जातालें कित्याक हांवें केदाळां सांगचें आसा म्हजें थंय एक नेगेटीव आसल्यार मात्र हांवें तें तांचे थंय पळोवंक जाता ना तर पळोवंक जायना कावन्सिलिंगाक बसतना मोगाचें न्हू थोडे हांवें केदाळें चिंतचें आसा थोडे फावटी आमच्या वन कुटुंबांत थोडे इन्सिडंटां घडतात आनी त्या इन्सिडंटा द्वारे म्हाका उरल्यांचें सिच्युएशन इतलें आपुरबाय तरान इवाल्युएट करूंक जाता म्हणचे देवा कसलो बरो देव तूं हें सन्निवेश थंय घडिल्लें हें आमी इत्यार्थ करता आसतना जाल्लो तो अनुभव तसो अनुभव ह्या केसींत आमकां हाडूंक जाता म्हणजे आज आमी पळयता जायते जाणांचे कंप्लेंट फादर जागो आसा पूण आमी आमच्या जाग्यार वचनातल्या बरी हांगा स्टेप्सां घाल्यात काली तेकली येवन म्हणा लागली आमी वचनातल्या बरी स्टेप्स घाल्यात त्या देखून आमी दुसरो जागो सोदता मागीर उलोवन करूंक जायना गे
कितलें उलोवचें फादर, कितलें सांगल्यार काय आयकना. पळय खंय व्हरना वता हितून स्टेप्पां घालना. सर्गाची स्टेप्पां कितें असं जाल्यार उणेंपण एक ल्हान 2 सेन्स 3 सेन्स जागो उरोवच्या खातीर कितें कितें आमी करना आमचें जिवन कितलें पिडार करता. ताच्या बदलाक कोणे कोणें तें फाल्यां सकाळीं तूं मेल्ल्या उपरांत कोणा वेता म्हूण गोत्तो ना एक कुडको कर दी येवन दी रावन दी. हो हांवें केल्लें म्हजे उपरांत कोणी म्हजी खावं दी. तुजी खावं दी काय नाका म्हणना आमी खावं दी दी. तशें जाल्यार चिंता पेकळ आमी आटयल्लें तर हेरांचें बरेंपण आमी आशिल्लें तर कितलें बरें जाता आसलें. तुमकां हांव सांगना कोण कितें म्हण न्हू. एक व्यक्ती जायते जागे आसात तळकुमके जागे तेणे हेणे आसात. तो वचून ते सगळे जागे ताणें धाकटे कुडके उडके करन ताच्या समर्थीक दिल्यात ताणें. म्हाका एक्चुली बरें बगलें. आनी एकलो म्हणूंक बरो ताका इल्लो पावर आसलो त्या देखून ताणें तें भितर गेलें. ताणें भितर घालूं ना ताणें हेरांक दिल्या. तूं कितें करताय तूं हेरांक कांय न्ही तूं सगळें भितर घालताय. तें आमचें मिस्टेक. त्या देखून हेरांनी बरें जावंक आमी पळय न्हू म्हाका तें जाय म्हाकाच जाय कितलें तेंपाक थोड्यांचें जिवन आसा मोगाचें न्हू. इतलें अपुरबाय तरान परत एकलो पात्र म्हणूंक लागलो वॉट ए सर्वीस सी डज. सगळो वेळ बिसायब आसलो आमचे पयलें आदले बिसायबी आमी सांगता आसले हांव दोतोर लुईस पावल सोजो आनी हें उलयतना म्हणलो कितली एक सेवा फादर म्हणूंक लागलो तो बिसायबीत म्हणूंक लागलो. केदां पळयल्यार तेचे एक कॅटेकिजम क्लास जावं दी इस्तेन ऑल्टर भुरग्यांक जावं दी इस्तेन आनी कितें दुसऱ्या संघ संस्थान जावं दी हर एका वेळा तिची सेवा. कांय तिका काम ना म्हणून म्हणा लागलो तो. काम जायतें आसा ताच्या मोद्यागात येवन ती सेवा एक दीस हांवें रजा काडली पळोवंक ना म्हणा लागलो. पळय हेरांक बरें करच्या खातीर कितलेशा भुरग्यांक तिणें बरें केलां म्हणना कितलेशा भुरग्यांक ती समर्थीची सतां शिकोवन तांच्या जिवनांत बरेंपणाक ती कारण जाल्या कोणा. त्या देखून जायते थोड्या मास्टरांचे आमी उडास काडटा कित्याक हो मास्टर आसलो आनी इतलें बरें केलें आनी आज हांव ह्या हंताक आयलां तर तो कारण जायते जाणांनी आमी सांगचें आयकलां. पूण ताचें वर्तें आज आमी बरेपणांत आसा तर हाका देव कारण आनी त्या देवाचें बरेंपण आमच्या जिवनांत अनुभव करन आमी हेरांचें जिवन बरें करूंक अपुरबायेचें करूंक वर्त्या दादोसकायचें आनी संतोशाचें करूंक आमचें तो जायतें करूंक जाता आसा. काल तुमकां एग्जाम्पल दिता. वस्तू रश्यर आसलो म्हाका एका मरणाक वचोंक आसलें आनी अशें आसतना एकलो आयलो आनी आमचो भुरगो येवन म्हणूंक लागलो तुमकां पार्लरांत राखोन आसात. येवन पळयत आसतना कितें बाबा म्हणून तो म्हणूंक लागलो कुमसार जाय आनी म्हाका इल्लें कितें म्हजे प्रॉब्लेम शेअर करूंक जाय आनी टायम पळयलो एका रितीर टायम मातसो शॉर्ट आसा. हांवें सांगलें जायत कुमसार जावयात पूण आज म्हाका दिसना तुवें म्हजे लागीं कावन्सिलींग जावयात म्हणून कित्याक म्हाका वचोंक आसा हांव तयार करनासलो पूण तो कुमसारीक हांव येवन बसता. कुमसारीन बसून ताणें कुमसार जाता आसतना म्हज्या मोतीक आयलें ओ खंय नर मनीसार जस्ट एज युजल हांव कोणा विचारना तूं खंय न्हू आयला खंय तुजें घर कांयच म्हाका मनीस जाल्यार जालो तितलेंच म्हाका संबंद म्हाका तो मनशां आसूं. त्या देखून जेजून सांगोना असल्या मनशाचो मोग कर तसल्या मनशाचो मोग कर म्हूण ताणें सांगोना. तुझं केल्ल्या बरें तुज्या पेल्या सय तुज्या भावा भयणीचो तुज्या देवाचो केल्ल्या बरें त्या प्रमाणे तुवें तो मोग करूंक जाय. तें आमी चिंतलें हांव जाल्यार जातकात न्हीत तें सगळें खंयचेंय लागू जायना. ताचे कडेन मागीर विचारलें हांवें. तो म्हणूंक लागलो पयसा बेळात हांव आयलां फादर. ओ देवा कितलो खर्च आसा थंय जावन तो आयला तर निजाकी तो सोदून आयला तर ताका गरज आसा. मागीर तेचे कडेन जायते उलयलो मागीर पळय एडजस्ट करियत टायम म्हणून सांगून इल्लो उलयलो आनी ताका सांगलें नंबर दी तुजें कितें म्हाका हेल्प करूंक तुका जाता खंयच्या रितीर करूंक जाता तें सगळें हांव तुका करतालो. मगेच्यान आमी ना म्हणून सीदा गेल्लो जाल्यार तो भुरगो खंय न्हू आयलो म्हूण कळनासतना ताका कितले कश्ट जाता आसले. पावप येता आसलो देदेस्पाव जाता आसलो. तेजे नंबर कळोन रातीर येवन मागीर हांव ताका फोन करना. ताचे उपरांत हांवें ताका सांगलें केन्ना ये तूं म्हाका एक फोन कर आनी त्या वेळार हांव खंडीत जावन खंय दुसरीं कामां सोडून तुका रावंक जाल्यार हांव रावतां. कित्याक एका मनशाक सयत आमी आमचो चिक्के आदार दिलो जाल्यार
तो मनीस बरो जालो जाल्यार सोसायटी बरी जाता, आमची समर्थ बरी जाता, आमचे सगळे मनशाकूळ बरें जाता, आमची इगज माता बरी जाता. हें आमी समजून घेवंक जाय. हांव म्हाकाच म्हजें स्वार्थ म्हूण हांव केलें जाल्यार म्हजें जिवन त्या प्रमाणे जिवंक कश्ट मारतले. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, 4 सुत्रां दिल्यांत. एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड, accept the jealousy. Third one, see that others are gift and whatever the gift they have is a bonanza for me. चवथें, हेरांच्या बरेपणाक हांवें वावुरचें आनी तेन्ना देव तुजें बरेपण कितल्यापणान करता. आनी तसो तरणाटो म्हाका म्हणलो, फादर हांवें थोडे पयशे आनी दिल्यात फादर, म्हाका इल्ली बिरमो चड हेरांची, थोड्यांनी येवन ते पयशे काण गेल्ले म्हाका पाटीन दिवनात. हांवें म्हळें सोम्याच्या बुकांत बरें लासतालें, तुवें दिल्लें सोमी कांय विसरना. त्या मनशान विसरल्यान जावं पुरो, जाता जाल्यार तांच्या कडेन इसान काण घेवंक प्रयत्न कर. एक दोळा जायना तर तो सोम्याक कळीत आसा, सोम्याक तुवें कितें दिलां त्या प्रमाणे तो तें तुका पाटीन दितालो. वच बरें कुमसार जाल्ले उपरांत सोम्या लागीं तूं माग आनी सोमी तुका केन्नाच सोण घालचो ना. मोगाचें न्हू, आमी हेरांतय मोसोर करन. म्हाका इल्लो 10 भाव आसा, म्हज्या कडेन रुबाव आसा, म्हज्या कडेन 4 कास आसात. कांयच ना तुजें कास, कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी कितलेशे जाणां अपुरबायतरांची येवची वाटेर वेतनांत वायट जियेली आनी जिवन आसात फादर. आसूं दी, तांकां देव अवकाश दिता. बरो जा आनी बरें जा, लागीं ये, अवकाश दिता. जायतें बरेंपण करता, अवकाश दिता. तुजी जिणी बदली. आनी अशें आसतना सोम्यान म्हणलें उतरां, 11च्या दिसा हांव येतना सगळ्यांकी हांव देंहारयतालो. सगळीं एका बावडताची जावंक जाय असलें बरेंपण सोमी आमकां दिता आसतना सोम्या थंय आमी एक जावया. सोम्याच्या नांवान आमी मागया. सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा, आमकां हर एक लागीं जाय जालो बरो जिनस दी, बरें मन दी, बरें काळीज दी. जांग बरो जायतीं जाणां आमकां वायट करतात तें आमी लेखीन आसतना तुवें केल्ल्या प्रमाणे हेरांचो मोग करच्याक, तुवें आमकां सांगल्या प्रमाणे तुज्या देवाचो आनी तुजो केल्ल्या बरें तुज्या पेलाचोय मोग कर. तसलो निस्वार्थपणांत हेरांचो मोग करूंक तीं कितें, तांचें स्टेटस कितें, तांचें पोजिशन कितें म्हूण लेखीन आसतना हर एका भुरग्याक तुजीच तीं आनी म्हाका तुवें दिल्लीं म्हज्या मोगाचीं भाव भयणी म्हूण चिंतून त्या प्रमाणे हांवें तांचो मोग करच्याक त्या मोगाचे वर्ते रूपकार तुवें आमकां दाखोवन दिल्लें. तेच वाटेंत आमी चलच्याक आमकां तुज्या कृपेन बर. प्रत्येक तरां विनोद गांगुळी आनी तेच्या कुटुंबान वर्त्या तरान हें प्रसारण तुज्या वर्त्या उतराचो संदेश प्रसारूंक घेवची चड मिनात तूं आशिर्वादीत कर. तांकां बऱ्या भलायकेन बर, तुज्या कृपेन बर, चड आनी चड मापान तुजें बरेंपण तांच्या थंय आनी हर एकल्या भुरग्यां थंय जावं दी. तुज्या आशिर्वादान सगळ्या मनशाकूळ पवित्र कर, भगवानपणांत भरूं दी, तुका लागीं सरून दी. तुजें नांव आनी तुजी वळख आनी तुजो अनुभव आमकां सर्वांकी तूं करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.